मानवंत आग्नेल कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो चवथ्या नोवेनाचो विशय. फामिलींत सगळ्या वांगड्यां कडेन सहभागिलीपणान जिवंक म्हणल्यार गोजिवंत वांगड्या सोबें वेळ सारूंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक आमकां शिकयता. मानवंत आग्नेलाचो बापूय मिंगेल आनी आवय सिनफोरसा ही दोगांय चड भोगती आनी सगळ्यांक देखीची आसलीं. ती एकामेका सोबें समजिकायेन जियेतालीं आनी आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी क्रिस्ती तत्वांनी वाडयतालीं. सगळीं शेजारी तांच्या घोराब्याक आपलो नमुनो कसो मानतालीं. आवय बापूय अंतरलीं तेन्ना आग्नेल आपल्या भयणी भावाच्या एकवटान वाडलो. तो आपल्या व्हडल्या भावाच्या मानवेलेनाच्या वडीलपणा काल चलतालो. मानवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपणान जिवंक आमकां नमुनो. येयात आनी सांगातान ताच्या सान कोरोना खातीर मागुया. आनी फामिलीक बोरी भलायकी मागता मिलाग्रिना फेर्नांडीस पोंडा. दिनवास्ता आनी फामिलीक बोरी भलायकी मागता लिटा फेर्नांडीस पोंडा. दिनवास्ता आनी फामिलीक बोरी भलायकी मागता सेड्रिक गॉयस वास्को. दिनवास्ता आनी फामिलीक बोरी भलायकी मागता जो मास्कारेनस मारगांव. दिनवास्ता भलायकी सावियो सेगमुंड सेरल शिनलेट बोरी भलायकी पासत. क्लेरिसा टेलिस कांदोली. दिनवासनेचे मीस बेटोयता वेल्टन गॉमेस मारगांव. दिनवासनेचे मीस बेटोयता टोने डिकोस्टा आनी फामील वेर्ना. दिनवासनेचे मीस बेटोयता दोमिंगोस देसा दोना पावल. बोरी भलायकी मागता रिगन मेलिसिया क्रेसिडा हॉलांत. बोरी भलायकी मागता वेलेन्सिया मॅथ्यू आनी फॅमिली सिरिदांव. जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता डायगो ब्रागांजा कारांजाले. फामिलीक बोरी भलायकी मागता रुबन फेर्नांडीस गोवावेल्या. बाबा ट्रॉय मानेन आग्नेलाचे मोजोतीन ताची जीप सुटोवन उलोवंक आनी बोरी बुद्दीन आनी जानवायेन तो वाडू. मीस बेटोयता लिना फेर्नांडीस बागा. रेजिना 21व्या जल्मा दिसा देवाचे बेसांव आनी बोरी भलायकी मागता मिलाग्रिना कारिदाद फेर्नांडीस सावंतवाडी.
सगळीं उबी रावून याज्ञिकाक आमी गीत गावुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जे कुटुंब बरोबर मागणें करता तें सांगातान जियेता. आमी दर एकलो एका कुटुंबाचो वांगडी. कुटुंबाचें देणें आमकां भावार्थाची आनी मनीसपणाची वाट दाखयता. तशेंच कुटुंबान आमचें हेणें एक मोगाचें सहभागिलीपण. आयच्या नोवेनाचो विशय मानयोंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपणान जियोंक नमुनो. हो विशय कुटुंबान सहभागिलीपणान जियोवन क्रिस्ताच्या मोगान वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां सुचयता. तर कुटुंबांत रावून आनी सहभागिलीपणान जियेवून बऱ्या तत्वा मुल्यांनी वाडून आनी कुटुंबाचें वर्तेपण काळजान बाळगून सांगातान आनी जेजूच्या पावलांनी चलोवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी आमी जियेतना आमी चुकता एकामेकाचेर. आवय बापूय भुरग्यांचेर, भुरगीं आवय बापायचेर, ल्हान आसात तीं व्हडल्यांचेर, व्हडलीं आसात तीं ल्हानांचेर. असल्या सगळ्या चुकींचें बोगसणें मागून आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पुर्विदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन.
पातविया. भोव दयाळ बापा, मनशाचो तूं मोग करताय, तुज्या आत्म्याची कृपा सुबामपणी आमचेर वत. तिचे वरवीं आमकां तुवें आपयल्याय ते वाटेन फावो ते परीन चलून मनशांक तुज्या स्वताची साक्षी दिवंक आमी पावूं आनी समेस्त क्रिस्ती भावार्थ्यांक शांतीन जिवन उर्बेन आनी मेहनतीन वावरूंक बोळ दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यांनो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उत्तोल्यात. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या गोट कोत्ता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फोड मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान कोत्ता तो सर्वेस्पराची सुमूर्त पाळटा. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात तीं सदांच ताच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. तुज्या आतांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. तुज्या घराच्या ओंटी भितर सुफोड दाकाचे वेली पोरी. फुलतोली तुजी घोरकान जैतुनाच्या फांट्या सारकी. तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जालेल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोंटुरांक पडोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं कोरेंच बागी.
भाग्यवन पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भुरग्यांनो, सोमयाच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. भासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी, आनी ही आसा भासवणी. अशें तुका बरें जातले आनी लांबाव ह्या संवसारान तुका मेळटले. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिव नाकात. सोमयाचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बूद दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. गुलामांनो, ह्या संवसारांतल्या दोनयांक क्रिस्ताक जाल्ले पोरी भिरांतीन, मानान आनी साद्या काळजान खालती रावात. ते तुमकां पळयता तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्ताची चाकरी कशी तुमी देवाक जाय ते सगळ्या काळजांतल्यान करात. देखून मनशा खातीर न्हय, पूण सोमया खातीर भार घेवन वावर करात. जण एकल्या गुलामाक तशें स्वतंत्र मनशाक आपापल्या बऱ्या वावरा प्रमाणे सोमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयांनो हेच भाशेन तुमचे गुलाम सोरी चलात आनी तांकां भेकडोवचे सोडात. कोणाच्याच तोंडाक पळयनासतना तुमकां आनी तांकां एकेच भाशेन वागयतलो. स्वर्गार एक धोनी आसा म्हूण उगडास दवरात. देवाचे उतोरे. उद्गार. सर्वेस पर तुमचे सवे आसू. मातीवा परमळे जेजू क्रिस्ताचे शुवड तोमा. तेन्ना जेरुजाल्याक तान फारिजेव आनी 2 शास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुवना. ताणें परतीपार केलो. आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटात ते कित्याक? तर देवान सांगलां, बापायक आनी आवयक मान दी. आनी बापायक वा आवयक शिरापता ती मरून वचूं. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक वा आवयक म्हणटा, म्हजे कडेन कितें तुका उपकारता आसा तें हांव देवाक भेटयतलों. तेन्ना बापूय वा आवयक मान दिवचो तांकां आनीक कायदो ना.
अशें तुमचे चालींक लागून तुमी देवाची आज्ञा न पयत केली. दोंगयांदो, अशें इजायासान तुमचे विशीं आदी फुडेंच सांगून दवरलेले तें सारकें. ओंटांनी म्हाका वाकणटात, पूण ताचे काळीज म्हजे तांय पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता ती पडोवची ती पोलकी पुजा. तो शिकयता ती शास्त्रांक फकत मनशांनी केल्ले कायदे. जेजू क्रिस्ताचे शुबळ तो माने. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज विशय घेतला तो मान्यवंत पाद्री आग्नेल सहभागीपणान जिवन, घोराब्यान जिवन तो एक नामणो. आनी हेच नदरेन बाबा भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां आमकां घोराब्या वयर मेळिल्लीं आसात. कशे भाशेन आवय बापायन आपल्या भुरग्यांशी वागचें आनी कशे भाशेन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायशी चलचें आनी हे भाशेन सहभागीपणान म्हणजे एकामेकाक हात दिवन, एकामेकाच्या सांगाता, एकामेकाक सहकार दिवन आमच्या घोराब्यान आमी चलचें, हें आमकां आयच्या तिनूय वाचपांनी मेळ्ळां. आनी तिसऱ्या वाचपान बाबा भयणीनो, आमकां शेवटाक जेजू एक शिटकावणी दिता. तो फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक तोंडार मारता आनी म्हणटा, तुमी देवाचे कायदे मोडून मनशांचे चाली प्रमाणे चलतात. आनी ह्या पासत पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां काडून तो म्हणटा, ओंटांनी म्हाका वाखाणटात, पूण तांचे काळीज म्हजे थावन पयस आसा. वो लोक ओंटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचे काळीज म्हजे सुरशें म्हजे थावन पयस आसा. बाबा भयणीनो, ही उतरां कडक आनी आमी जण एकल्यान चवकशी करूंक जाय आमचेच भितर. हांवूय बी ओंटांनी देवाक वाखाणटा, पूण म्हजें काळीज देवा सरशिल्लें पयस आहा काय, ही चवकशी आमी करूंक जाय. आनी हेच नदरेन आमी पळोवया आमच्या ह्या मान्यवंत आग्नेल ह्या आमच्या भावाचें जिवीत घोराब्यान कशें जालें. आमी ताचें जिवीत वाचता तेन्ना आमी पळयता कशे भाशेन घोराब्यान ताच्या आवय बापायन ताका बरे भाशेन वाडयलो, बरी शिकवण ताका दिली, देव धर्म, देवाची भिरांत आनी देवाचो मोग ताच्या काळजान घालो. आनी ह्या पासत मागीर तो पाद्री जावन गेलो. पूण घोराब्यान आपल्या आवय बापाय सांगता सहभागीपणान तांच्या हाताक हात धरून ती सांगतात ते आपल्या जिवितान पाडून आनी जिवन ताणें आपलें जिवीत चाललें. आनी ह्या पासत हो आमचो भाग्योन पाद्री आग्नेल जावन आसा आमकां एक देख, तो नामणो आमी आमच्या घोराब्यांत कशें जिवोवचें तें. बाबा भयणीनो, आमी जशें सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां
सगळीं घोराब्यानूच जल्मता आनी घोराब्यान आमी जियेता. आमचें जिवीत सुरू जाता ते मोरो पर्यंत. आमी पाद्री पासून घडये तुमच्या मनान येतले तुमी घोराबो सोडटात आनी तुमी तुमचे सोसायटीक एकवडटात. तुमच्या वावरांत तुमी गुल जातात. घोराब्यान आसनात तुमी, पूण आमचोय बी घोराबो तो. आमची सोसायटी जावं, आमचो डायसीस जावं, ती जावन आसा आमचो घोराबो कसो. आमी घोराब्याक सोडिना, केन्ना सोडूंक जायना आमच्यांनी. कित्याक देवान आमकां मनशांक सोशल बिईंग्स म्हणून आमी एकवटाची मनशां, आमी सांगातान जियोवपाची मनशां, आमी एकमुडे जियोंक जायना. आनी ह्या पासत जण एकलो आमी आमच्या घोराब्यान जियेता तेन्ना आमी तर बरे भाशेन जियेल्या जाल्यार आमचें जिवीत खुशाल जातलें. आमी ह्या दिसांनी अदीक करून नोव्हेंबराचे पयलेर दुसरेर आनी ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान आमी आमचे मेल्ल्या पासत मागता. कित्याक लागून? कित्याक आमकां सगळ्यांक जाय एक दीस स्वर्गा राज्यांत आमी गेल्लीं. ह्या पासत आमचे मेल्ल्या पासत आमी मागता आनी आमचेय पासत मागता एक दीस आमी स्वर्गा राज्यांत वचूं. पूण स्वर्गा राज्यांत वचपाची वाट आमच्या पयले सुवातेर आमच्या घोराब्यान सुरू जाता. आमच्या घोराब्यान आमी बरे भाशेन जियेता तेन्ना आमी तयारी करता ह्या सर्गीच्या राज्याची वाट. आनी ह्या पासत बाबा भयणीनो, आमच्या घोराब्यान आमी कशी जियेता ताचेर आमी मातशें नदर मारुया. आमी तर बेश्टी उखला बी नदर मारीन जाल्यार अदीक करून आतांच्या काळार आमकां भुरग्यां मदें, ल्हान भुरग्यां मदें आनी आवय बापाय मदें हो चड अंतर कशी दिसता. कित्याक भुरगीं चिंतात एक एक पावटी हांव अदीक बरें जाणा म्हज्या आवय बापाय परस. आनी त्या पासत आपल्या आवय बापायचे आयकोपाक फाटीं सरतात. तुमी ओल्ड फॅशन अशें म्हणून तांकां कुशीक मारतात. जायते पावटी अशें घडटा आमच्या जिवितांत. आनी ओल्ड फॅशन न्हू जाल्यार तुका आतांच्या संवसाराची खबर ना. आतां आमी मॉडर्न, आमी आमकां जाय ते भाशेन करूंक तुमी दिवंक जाय आमकां. आनी खरें म्हळ्यार आतांच्या काळार थोडे पावटी आवय बापूय आहात ती भुरग्यांक भियेतात आनी ताका कितें सांगूंक सारकें आहा तें सांगूंक फाटीं सरतात. दुसरे वाटेन आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सवें जरी तर अशें एक एक पावटी भियोन तांकां सांगनासतना रावतात. भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान दिवपाक फाटीं न्हूच भुरगेपणार पूण जाणटेपणार अदीक करून. कितलीं आमचीं जाणटीं जाल्लीं आवय बापूय एकटींच आहात, कोण ना तांकां. तांची काळजी घेतलो, तांची खबर घेतलो कोण आसना. भुरगीं नात म्हणून न्हय, पूण भुरगीं आपल्या पोटाक गेल्यान आपले घोराबे पळयतात आनी ह्या जाणट्यांक सोडून दितात. म्हणजे जाणटेपणार तांकां आपल्या भुरग्यांचो मोग मेळना. आनी अदीक करून म्हाका दिश्टी पडटा ही वस्तू सारकी खाटीर पडली म्हणटकूच आवय बापाय लागीं वो जाणटी जावन तांचे लागीं करूंक जायना तेन्ना आमकां वाज येता तांची काळजी घेवपाक, तांचो सांबाळ करपाक. ती अदीक दुयेंत जातात, अदीक करून दुयेंत जातात तेन्ना तांकां बरे भाशेन इलाज दिवपाक आनी तांकां मोग दिवपाक, तांची चाकरी करपाक बाबा भयणीनो कोण आसना. हॉस्पिटलान गेल्यार असल्यो खबरो मेळटात. हांव वेर्णेच्या गांवांत आसलो आनी शुक्राराच्या शुक्रारा बाबा भयणीनो हांव कुमण्या घेवन वेतालो. एक दीस असो मातशें सदांचे परस
मातशें आदीं गेलो हांव इगोर्जे दुसरें काम आसलें देखून आनी भायर आसलो तेन्ना म्हाका आयकूंक आयलें भितर सावन आगे जड डे तूं कित्याक मरो नाय कितें जीव खावंक रावलाय म्हजो हांगासर ते म्हातारे आपले आवयक ती दुताली लिंब कोत्ताली पूण असली मुद्रा म्हणून लिंब कोत्ताली ताका तयार कोत्ताली कोण्यावांक पूण तिचे सगळें मोग दाखयनासली हे भाशेन जायते पावटी घडटा बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत तर आमी कशे भाशेन ह्या आमच्या घोराब्यांत जिवंक जाय त्या हो आमचो भाग्योन पाद्री मान्यवोद आग्नेल आमकां देख दिता आमी आमच्या घोराब्यांत भागेलीपणान जिवंक जाय म्हणून आनी हे सहभागेलीपणान जिवपाक सुरू जाता पयले सुवातेर बाबा भयणीनो आमच्या मागण्यांच्या जिवितांत सुरवातीच्या उतरांनी तुमी आयकलां अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर एक घोराबो जो बरोबर मागणें करता तो बरोबर एकठांय रावता आनी खरेंच बाबा भयणीनो ही जावन आसा एक मुख्य शिकवण आमची जिवितांत आमी आमच्या घोराब्यांत मागण्यांत जिवंक जाय पूण तुमी घोडे चिंतल्यात मागणें म्हणजे तेर्स केलो ओ लादीन केली आमची घरान ओ घोडे धाकटुलो बायबल वाचलो ओ घोडे रातच्या वेळार सकाळच्या वेळार धाकटुलें मागणें केलें हे सगल्यो वस्तू गरजेच्यो बाबा भयणीनो पूण ताचेहून चड मागणें जावन आसा पयले सुवातेर आमचे मदें आनी देवा मदें एक संबंद एका घोराब्यांत मागणें आसप म्हणजे घोराब्या मदें आनी देवा मदें संबंद आसप जरी तर आमी बेश्टो तेर्स कोत्ता पूण आमचे मदें आनी देवा मदें संबंद ना तें मागण्यांनूय जरी तर हांव पवित्र पुस्तक वाचता पूण म्हजे मदें आनी जेजू मदें इश्टागत जायना तें मागण्यांनूय तें पवित्र पुस्तक वाचप फुकट आनी ह्या पासत बाबा भयणीनो आमी जेन्ना आमच्या घोराब्यांत मागणें करूंक एकठांय जाता आवय बापायनी पयले सुवातेर ह्या मागण्यांचो मोग आपल्या जिवितांत करूंक जाय आनी ह्या मागण्यांचो मोग आपल्या भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक जाय न्हय फकत बेश्टी पटा करून उतरां म्हणपाची पूण रिलेशनशीप आमचो संबंद देवा लागीं मोगाचो संबंद देवा लागीं हो अदीक घट करपाची ही तोच वीज भावा भयणीनो आमी करूंक जाय हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दितलो मागीर पूण ताच्या आदीं जेन्ना आमी मागण्यांच्या वातावरणांत म्हणजे आमचे मदें आनी देवा मदें हो संबंद आसा हें तर आमच्या घोराब्यांत घडटा तेन्ना आमचे मदें एकामेका मदें सदांच रिस्पेक्ट आसता मान आसता एकामेकाक आमी मोग दिता कित्याक आमी एकामेका सगळें देवाक पळयता देवाच्या सैमाचे देवान आमकां रचल्यात म्हणटूच आमी बापाय सगळें आमच्या आवय सगळें देवाक पळयता वडील कशे आनी वडील आपल्या भुरग्या सगळें बी जेजूक पळयतात तो ल्हान भुरगो जेजू आनी हे भाशेन आमी आख्ख्या घोराब्यांत हो संबंद देवा सगळें घडटा तेन्ना आमचे मदें एक मान रिस्पेक्ट म्हणटा तो आनी बरे भाशेन मर्यादीन एकामेका लागीं उलोवप एकामेकाक आदार दिवप एकामेकाच्या सहकारान चलप दुसऱ्या उतरांनी सहभागेलीपणान आमी आमच्या घोराब्यांत जिवप हें आपशींच येता आमच्या मागण्यांतल्यान आनी ह्याच पासत जिविताचो रिस्पेक्ट मान म्हणटा तो सुरवातेक भुरगें जल्मतात कुसऱ्यान आहात ते घडयेर तान मोरो पर्यान
पासून आमी ह्या भुरग्याक मान दिता आनी मोरो पर्यंत ते म्हातारेक ओ म्हाताऱ्याक आमी मान दिता, ताची काळजी घेता, ताका सांबाळटा. भुरगें जल्मूचें आहा तेन्ना पासून ताचे सवें आमी देवाचो कायदो पाळटा. जी कितें आमी आज वाचपां आयकल्यांत तिणूय वाचपां आयकल्यांत तातूंत आमकां तीच शिकवण मेळटा. आनी ह्या पासत फकत उतरांचो बोडबोड आमी करचे न्हय. आमी फकत देवा सवें तांच्या वोंटांनी म्हाका मान दितात, पूण तांचे काळीज म्हजे चडशिल्लें पयस आहा. ही उतरां आमकां लागूंक दिवची न्हय भावा भयणीनो. आमी देवाक लागीं रावया. म्हजी पोरसां कशी ती पोलकी पुजा आमी करची न्हय, बेश्टी. आज आमी मिसाक येयली, नोवेन केलें आमी, इतल्यान आमी संपोवचें न्हय. आमच्या घराब्यान आमी बरे भाशेन पवित्रपणान जियोवया, एकामेकाक मान दिवन, एकामेकाची सेवा करून, एकामेकाक आदार दिवन. आमी चुकता तेन्ना एकामेकाक बोगसून, कित्याक जेजून आमकां ही देख दिल्या, बोगसण्याची देख दिल्या. जायते फावटी आमी मिसाक वेता, नोवेना करता, पूण ज्यो आमच्या घराब्यांत फुटी आसात, ओ घोडे न्हूच लागशिल्लो घोराबो, पयसुलो घोराबो, तांचे मदें कितेंय तुटलां जाल्यार तें थंयच आहा. कितें करता आमी? वोंटांचो बोडबोड बेश्टोच हांगासर येवन मिसान वांटो घेवन फकत देवाक आमी फटयल्ले भाशेन जाता. म्हणटूच आमी आमचें जिवीत बदलुया बाबा भयणीनो. ह्या आमच्या पाद्री आग्नेलाची देख घेवन एक तुमकां आनेक वेर्णेच्याच गांवांत घडलेली खबर सांगता. घोराब्यान आमकां निमणी मॅसेज ही घेवपाक एक घोराबो आसलो थंयसर आहा. बागेवन देवाचे भिरांतीचो, देवाच्या मोगाचो जायतीं भुरगीं, बापूय एकटोच जोडपी, तांकां जोबोर पयशे नासले. पूण आवयन बापायन आपल्या भुरग्यांक बरे रीत रोविशेन तांकां वाडयल्यान सदांच इगोर्जेच्या वावराक आदार दिवंक तयार. कोणूय शेजाऱ्या सामाऱ्याक कितें बरो ना तांकां पावपाक ती तयार. आपणाच लागीं पयशे ना, पूण दुसऱ्यांच्या हुस्क्याची असलो घोराबो तो. आनी ते घोराब्याचे आवय लागीं वचून एक दीस हांवें विचारलें, तुमच्या घोराब्याचो सेग्रेत कितें? तुमी खुशाल, पयशे नात तुमचे लागीं, जेवण एक पावटी जेवण देखून सारकें आसनासलें, पूण खुशाल तुमी, कितें सेग्रेत? आनी तिणें म्हणलें म्हाका, फादर, आमी काजार जाताले हांव तेन्ना आमच्या पाद्रीगारान आमकां सांगलें, तुमी तुमच्या घोराब्यान मागणें सांबाळात, सदांच मागणें करात. आनी मागणें म्हणटा तें बेश्टें तिरस्केलो तहें न्हय. जेजूचेर तुमचो बोरवांसो दवरात. जेजूचो संबंद तुमी अदीक वाडयात. तुमच्या भुरग्यांक हो जेजूचो संबंद शिकयात. आनी तेन्ना एकामेका सवें तुमी जेजूक पळयतल्यात. ही शिकवण आमी पाळटा साहेब फादर. आनी हांव पळयतालों ही शामाय आपल्या नातरांक, कित्याक ताची भुरगीं वाडटालीं तेन्ना हांवें पळोवंक ना, पूण नातरांक आपणाच्या हातान धरताली आनी म्हणटाली जेजू जेजू जेजू. भुरग्याक जेजू म्हणून, आनी ल्हान चेडवां आहा जाल्यार ते सायबीण माय म्हणून ताचे लागीं उलयताली, ही म्हजी सायबीण माय, हो म्हजो जेजू. हे भाशेन ती वातावरण रचताली आपल्या घराब्यान भावार्थाची. बाबा भयणीनो, आमी एकामेका सवें जेजूक ओळखुया आमच्या घराब्यान, आनी हे भाशेन आमी बागेवन जावया. उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. स्वतमंता देवाक, सोदबुद्धीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो
आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी दिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवणपण सासणांचें जिवीत आमेन. आनी आतां देवा मुखार आमची मागणी सगळे खालतिकायेन पूण विस्वासान आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें राज परगडटना आपल्या जिवितांत मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक तशेंच तांणी आपणायलोल्या क्रिस्ती जाणवायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक सोहाबागीपणान जिवंक खरेंच मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारान देशांतले पोरचेक आपली फामील कोशी स्विकारूंक धर्मा आनी जातींचो भेदभाव करिनासतना सोहाबागेलीपणान कुटुंबाची उदरगत करूंक बापाची कृपा मागुया. आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना मागण्यांक आनी कुटुंबांत आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वर्साभरीत वेळ दिवंक आपले सोहाबागीपणान आपलो घोराबो चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतना दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यां सवें मोग खुशालकाय आनी शांती वाडोवंक सांगातान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक आनीक सोहाबागेलीपणाची बरीं फळां ती एकामेका सवें अनुभवूं म्हूण मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार ही थोडी मागणी सोबे माजार आमी उचाल्ल्यान आनी हेर सगळे आमचे ओत्रेग गोरजो आमच्या जोणेकल्याच्या काळजान आसात ते सगळे आमी तुजे मुखार उबारता. मान्यवंत पाद्री आग्नेलाचे मजतींतल्यान आनी आमकां बरोवसो आसा तूं आमचो मोगाळ बापूय कसो आमकां तूं राखताय सांबाळटाय आनी सदांच तुजो आदार दिताय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Amche dole yubaru, deva vaur kolo
आग्नी रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिवया आमचे दोनाक तूं बाळून सर्वेस पोराक पेटोवया आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा कळसाक मेळोवया ताच्या मोगाक सारको जावंक आमचो मोग मोगुया म्हज्या भावां भयणीनो ह्या आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पोर बांदून घेवं मोगाळ बापा तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कराराची एक पोरजा जोडून घेतली तुजे पवित्र सभेंत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयली आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली सोमेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दयाळपणी हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेची एकूच काम करता ताची वस्तू घे आनी संवसाराचो एकवट घडून हाडटा विचित्रपणी करून आमकां तुजी आपणायलोलीं भुरगीं तुजो आत्मो विराड करता आमच्या काळजांनी तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी तोच तिका चलयत आसा काळा काडी देखून सर्गींच्या धोडवरां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता Mój Baba, usurgi ukazuj swój, sobie sporaci nabi, jedna takazuj, usurgi ukazuj swój. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पिया ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो घूट पोरगोटूया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रिथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे येदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारयेक देवाची माये सांगाती, तिचो पुती भगयोन तुजे भगयोन धर्म दिता आनी सर्वकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सोडवंडारान जेजून आमकां सर्गींच्या बापाक आमचो बापूय म्हूण उलो मारूंक शिकयला. साबार पावटी आमी जेजून शिकयलोले मागणे आमच्या तोंडार घेता, पूण खऱ्यांनीच हो संबंद आमच्या बापा लागीं, तूं म्हजो बापूय, हांव तुजो भुरगो, पूत, धूव, हें आमच्या मनान हाडपाक गरजेचें. त्या वेळार आमी आपणायलोलीं देवाची भुरगीं कशीं खुशालकायेन ह्या बापा लागीं हें जेजून शिकयलोले मागणे उबारतना हो आमचो संबंद बापा लागीं आनी ताच्या पुता लागीं वाडय म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक मुडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती आमी सुभागी
तुवें म्हजे दोरयेचे भावना पूण तुजे काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सस्तांच्या जिविताक सांबाळून जेजूक शिवूंक तुमी आसा थंयसरूच रावची. आमचे याज्ञीक भाव माधुरी भयण्यो ब्रदर्स तुमची जेजूक घेवन येतले. Ceaunan bosoili, sugli burgi bevaci, tato mai mok, mit merna shilo, tato mai mok, mit merna shilo, tato mai mok, mit merna shilo, tato mok, mit merna shilo, tato mai mok. Shilo, that's all my move, it may not shilo, that's all my move, it may not shilo, that's all move, it may not shilo. Morna ploci von salon. Ori pun coras tablo, ya pasca cete cevon, cora ra cete cevon, tazo mai mo, mit merna shilo, tazo mai mo, mit merna shilo, tazo mai mo, mit merna shilo, tazo mo. Merna shilo, tazo mai mo, mit merna shilo, tazo mai mo, mit merna shilo, tazo mai mo, mit merna shilo, tazo mo, mit merna shilo. Pastan quanto ora ran bakun boru ya pesa chabagilia ya cheuna chavantelia tazo mai mo mit merna shilo tazo mai mo mit merna shilo tazo mai mo mit merna shilo tazo mo mit merna shilo tazo mai mo mit merna shilo
जीवन बोरता दोरदिसाचे पासगांवचे उणार सुदाचे ताचो मायमो mitmer nasillo tazo maimo mitmer nasillo tazo maimo mitmer nasillo tazo mitmer nasillo tazo maimo mitmer nasillo tazo maimo mitmer nasillo tazo maimo mitmer nasillo tazo mitmer nasillo. जेसू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वासुया. ताचीच घोटाय आमकां सगल्यांक ओगेपणान दोळे बंद करून मागुया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जशें आमी शेवला तो संस्कार बावार्थाचो तुजे सवे एकवट खुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सोबेक तो एकवटाचें कारण जावं आनी आमी जण एकल्यान अदीक करून घोराब्यान जियेतना एकामेका सवे तुका ओळखूंक आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो, तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. तुमी ह्या पवित्र जाग्यार आसतना पाद्र अग्नेलाचे मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धोंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज आमकां मीस भेटयलेलो फादर वालेरियन वाल्स, सालिगांव सेमिनारीचो रेक्टर, आमचे मदें येवन हे नवेन भेटयलें देखून पिलार संस्थेच्या नांवान सगल्यांच्या नांवान फादर तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानो, मानेंत अग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक जायते उपकार मेवलेले आसात. आमी मागता तुमचे थंय हे उपकार तुमी वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत दिवची गरज.
कितें भाशेन दुयेंत आसतनाचो रिपोर्ट, दुयेंत जावन बरी जाल्या उपरांत रिपोर्ट पाद्र अग्नेलाच्या ऑफिसान दियात. आमच्या सेमिनारिस्टांक तांकां शिंकपाक आनी आकारणीच्या कामांक तुमी जायते जाणां आदार दित आसात. कोणूय दिवंक सोदता जाल्यार आमकां बसीस डेस्क ऑफिसांत दिवची. कोंकणी बायबल डायरी 2023 आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत मेळटा. पिलार संस्थेचे मासीक फादर आग्नेलो स्कॉल आनी सातोडे वावराड्यांचो इश्ट, जाचेर पाद्र आग्नेलाच्यो मिलाग्र्यो जावं मिसांवांचो वावर जावं तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमच्या ऑफिसां भायर कावंटर आसात, तुमी ते घेवचे, सबस्क्रायब करचे म्हणून आमची कालती मागणी. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो म्युजियम कोवेदाच्या रुमान तयार केला. तुमी वचून ताचेर नदर घालून बावार्थान ताची पवित्राय अणभवची म्हूण आमची मागणी. आयज 10:30 वरांचे मिसार आमी ओत्मीक भाव भयणांचो दीस मनयतले. ह्या पंगडाचो हेतू म्हणल्यार कितें भाशेन पिलार संस्थेक, मिशावांक आनी मिशनरांक मागण्याचो तेंको. ह्या पंगडान कोणूय भरती करूंक सोदता जाल्यार फादर जोझफ फर्नांडिसाक मेवची. आमची नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा दिसाक रातची 9:30 वरांचेर सुरू जातलें. तुमी येवन मागचे म्हणून आमी तुमकां आमंत्रण दिता. नोव्हेंबराचे 18 सांजचे 4 वरांची मीस पिडेस्तां खातीर भेटयलोली आसा. ते दिसाक आमी किरीत भाशेन पिडेस्तां पासत मागतल्या, तांकां पवित्र तेलानूय मागतल्या. ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे नात, म्हणटूच तुमच्या घरांनी जाणटी दुयेंत आसल्यार तांकां घेवन येवचें. त्या दिसाक 5:15 मीस आसचे ना. कोणाकूय झाडां पेडाचीं वखदां घेवंक जाय जाल्यार आमच्या इस्टॉलांत आसात. तुमचो सगलो आदार तुमी आमकां दित आसात देखून तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मोगाड इश्टनू, पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक बरेंपण मेवलेलें आसा. आयज मिलाग्रिना रॉड्रिगीस बेनावलितान अशें सांगूंक लायता, म्हजो नातू जल्मला त्या वेळार ताका फाटीक एक गूण आसलें. मारगांव दोतोरांनी ताची परिस्थिती आपल्या हातान सांबाळूंक जायना म्हूण ताका GMCंत व्हरूंक सांगलें. थंय वेता तेन्ना दोतोरांनी खूब ब्लड टेस्ट केली आनी रिपोर्टार म्हज्या नातवाच्या प्लेटलेट्स कावंट सारके लो मेळ्ळे. तशेंच दोतोरान सांगलें, जर तर 1 वर्सान हें गूण वचना जाल्यार तें ऑपरेशन करून काडूंक पडटलें. हे पुरी 2 म्हयने सारून गेले. एका दिसाक बाबाचें ब्लड टेस्ट केले उपरांत दोतोरांनी ताचे प्लेटलेट्स वाडल्यात म्हूण आमकां सांगलें आनी ताका डिस्चार्ज केलो. आमी घरा आयलीं आनी थोड्या दिसा उपरांत बाबा घेवन पिलार मानेवंत आग्नेलाच्या पांयांशी आयलीं. ते वेळार एक पाद्री थंय ताचेर मागणें केले उपरांत ताणें म्हणलें, तो सारको बरो जातलो. ते वेळार हांवें काळजांतान मानेवंत आग्नेला लागीं मागलें, म्हज्या नातवाचें जर गूण ऑपरेशन करिनासतना बरें जाल्यार हांव हो उपकार परगट करतली म्हूण. आयज 4 वर्सां जालीं म्हजो नातू सारको बरो आसा. ताका ऑपरेशन करिनासतना तांचें गूण गेलें. तर आयज मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन मागलोलो उपकार म्हाका फावो जाले खातीर हांव म्हज्या फामिलीच्या सांगाताक देवाक दिन वाचतां आनी बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक सांतोचो मान फावो करूं म्हूण मागता. होय मोगाचे इश्टानू, बावार्थान केलेले मागणे आयज आमचोय बावार्थ जागुया. आमी आमची इंतेसावां, आमचेय आवंडे, आमचेय प्रश्न घेवन आयिल्ले आसात. ही सगळीं आमची इंतेसावां एकठांय करुया, उबी रावया आनी मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तीच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार
आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता हांव आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता हांव तशें जाता मानियवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता हांव मानियवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणें उगणीत काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोट नेव दिशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताचे शांतीन एकामेका सवे जेजूक पळोवंक तुमकां धाडटा तुमच्या आमी मागता इश्ट न्हू 9:15 मिसाक जी आयलोली आसा मातशे भायर रावची लोक भायर सरल्या उपरांत ह्या मिसाचो लोक भायर सरल्या उपरांत तुमी भितर येवची म्हणून तुमचे लागीं मागता Agnel Jezucia Bog